व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुराजन के गुड मॉर्निंग. घंटी चले 7:15. जस्ट उठेलो. आज संडे आणि फर्स्ट डे ऑफ जून. कशी दिवस होता सकळला. आज ही ब्रेकफास्ट करचाना कसं लागत आज न्हू मेगेले माय आणि मावाले एनिवर्सरी. तर ब्रेकफास्टा खातीर भायर वचचे आसा तो म्हाका आतां ब्रेकफास्ट बनवचा ना. हांवें तिगल म्हणके उलोवचें लागला. आज न्हू ब्रेकफास्ट करचाना. फ्री आसा, आराम आसा, टेंशन ना. बट कसं म्हणत म्हाका भूक लागल्या. बट म्हाका कंट्रोल करता. चा करया वच्चो न्हू म्हाका चा जावका. चा पिना जाल्यार आसना मेगेले मात ती काम करना. आतां पळय हांगा मोड जाला. हांगा चा रेडी जाला. हांगा क्लास जाल्ले आनी हांगा पळय कसो जोर पावस आयला. हांगा आतां पावस केन्ना राबता गो आतां जस्ट स्टार्ट जाला. हांगा आतां रेडी जाल्या. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. पळय आज लायक कोण रेडी जावन आज काय टेन्शन ना. ब्रेकफास्टाचे टिफिनाचे ना जाल्यार तुमी आमकां एवरीडे आमकां किचना दिसता ती किचना दिसतात न्ही, किचना पळयतात. हा सॉरी हांवें तिगल म्हणके जाल्ला. हय किचनान पळयतात तुमी आमकां. आज तुमी आमकां किचना पळयना ती. आज तुम्ही आमकां किचना भायर पळयता हॉलान. तू चिकी पावस रपला हांगा आणि तो वचा पावस येवची पुढे फर्स्ट हॉटला वचा. आज तू सांगला होय हांव सांगून जाल्ले. ओ सो आज सांगेला एनिवर्सरी. कितली नंबराची एनिवर्सरी म्हाका उडक आसना. आय थिंक 33rd or 34th एनिवर्सरी. ओ वय समथिंग लायक दॅट. ओके. आता आम्ही ब्रेकफास्ट करू आता सती. म्हाका भूक लागल्या. वय आता हांव कंट्रोल करता सवड दाखून. सो आता आम्ही ब्रेकफास्ट करून येता ती. ब्रेकफास्ट करच्या का आमी थंयची वता ती जे आमगे फेवरेट प्लेस आसा. वय तांकां थंय वचचे आशिल्ले. सो आमी तेच प्लॅन केला आता. चलो वचा. सो फटाफट वच्चा ब्रेकफास्ट करूया. लाईक यमी यमी खाऊया. आमी बाय सरले आता. हांगा पळय आता पावस राबला. वो तितलं कंडापट्टी आयला आता. इथं पुरा मारताच वट रोड पुरा वल्ली जाला आता. हांगा जोरान पावस येऊन चमकला. हांगा मी आता वता सती आणि मागीर मम्मी डॅडी ऑलरेडी पावली थंय. सुरवेत तांणी आमकां मुखार वच म्हणलेलें. बट मागीर आमी लायक तांकां टायमच पण आमी बसली ती. आतां तांणी ऑलरेडी पावली ती. आतां पावता 2 मिनटान. आमी हांगा पावल्या ती हॉटेलान. तूं वय हांव चिके आतां हांगा चिके आतां वेट करतास थंय न्हू टोचन वाला आसा. मग टोचन म्हळ्यार गाडी उकळताले. पुरो उकळता आसता. टोचन कसं नाही टो आलो. हवय टोचन आमी मुंबय टोचन म्हणची ताका. तर म्हाका एक 10 मिनट दी आत येता. हांगा भितर काही पाक केली आमी. फस्ट आमी हांगा येवन आतां बसल्या ती. हांगा माय आनी माव आसा ती. आनी हॅपी एनिवर्सरी मॉम. थँक्यू माय. हॅपी एनिवर्सरी. हॅपी एनिवर्सरी. हॅपी एनिवर्सरी. थँक्यू. ऑर्डर कसं करचें. हांव तर मेगेल रवा मसाला फिक्स केन्नाय चेंज करना. तर मेगेले त्यांची आसा. तू इंगड कसं का हाची टेस्ट करून पळय. आज उत्ताप नाका. उत्ताप नाका. तुमगेल कसं ना टोमॅटो आणि उत्तापा. हां डॅडी उत्ताप फायनल. तू मैसूर मसाला 2 रवा मसाला घेऊया. एक मैसूर मसाला एक ऑनियन उत्तापा. डन. टमाटो ऑर्डर सांगून सोड. आमकां फिक्स जाल्लें आतां ऑर्डर. आतां आमी ऑर्डर दिवया आतां. वय आता वेट करचे ऑर्डरा खातीर. हांगाचे चा सूप बस मेगेल फेवरेट. भूक लागल्या बद्दल सगळ्यांक भूक लागली. सगळ्यांक चड भूक लागला. होय घंटी जाली 11. आज लेट ब्रेकफास्ट. होय आज डायरेक्ट जेवण आणि ब्रेकफास्ट उठूच न्हू. कॉम्बो कॉम्बो कॉम्बो. हो मग उडगा सांगले. कशें जाय. कॉम्बो मीन्स कुंकड. कुंकडाक बायल. कुंकडा बायल. फिमेल कुंकड. होय नाही कोंबी. कोंबी मीन्स फिमेल कुंकड आणि कॉम्बो मीन्स कुंकड. म्हाका उडगास ना. डॅडी है ना गाव का पुछो. क्या बोलते. वे, कॉक. कॉक. आणि हेन म्हणारी कोंबी. हो कोंबडी. कोंबडी नाही कोंबी. कुंकड 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 कुंकड. तर आमगेलो ऑर्डर आयला पळय. रवा मसाला, मैसूर मसाला आणि उत्तप्पा आणि चटणी सांबर. सुपर. तर आता खाऊया, गंमत करूया. पटकन तुम्ही दरोडतो सर. मी लायक कोण खाता ती एन्जॉय करता ती. तर हांगा पुरी भाजी हाडल्या. आयल्या हांगा पुरी भाजी हाडला. डे बाय डे गणेशाल कोंकणी मेगेल कोंकणी म्हणजे जक्कस. होय पोटू रपची ना ताची कितें हवा लागतं सर. हवा लागते. वार नाही हवा लागते. हांगा आता पुरी भाजी खाऊया. एक नंबर ब्रेकफास्ट असतो. पण शीर हाडला. वाव. आज चांग दिस ताचे खातीर स्वीट एनिवर्सरी स्पेशल. होय कितला यम्मी दिसता सर. हॅपी एनिवर्सरी. हॅपी एनिवर्सरी. तू स्वतः का म्हणतास. डॅडी स्वतः का हॅपी एनिवर्सरी म्हणतो. ही हॅपी
ऑन हिज एनिवर्सरी. हे म्हाका खावें तसं आता वेळ आसा एनिवर्सरी. आणि एनिवर्सरीक वेळ असतं पण मी गेले बांगडा खावं का ना. ओयो भारी तू मोग असती का मी म्हाका लायक काय कसं पायनॅपल. पायनॅपल शिरा होय फुल पायनॅपल शिरा म्हाका कोणी खावी नी. घे अर्ध मेगल खातीर. ॲक्च्युली पुरी उडू लायचेले. मस्त लायक सुपर. हे सॉलिड केला क्लीन केला पायनॅपल शिरा बेस्ट हां तुपान केला सुपर केला. आमगेल जाल्ले ब्रेकफास्ट तिका क्लिनिका सोडता ताजे मागीर हांव घरा वता मागीर म्हाका एडिटींगय करचें आसा. तो आतां मागीर हांगा काम जाल्लें एडिटींगय जाल्लें आनी अपलोडय करचें दवरला. आतां भायरची थोडेफार काम आसा तें फर्स्ट कंप्लीट करया. बापरे कसन होत संग तापतस आनी हांव तुमगे पुरा कमेंट्स वाचितस. भारी खुशी जाता तुमकां आमगेल व्हिडिओ पसंद जातस. थँक्यू सो मच फॉर तुमी आमकां सपोर्ट करता आसा ती कसन गोत ना जाल्यार तुमी आमकां सांगता ती ताची आन्सर. थँक्यू सो मच. मस्त पुरो आमकां कोंकणीन तूं आमची केलें तूं कसन कसन म्हळ्यार नांव आसा तें आमकां गोत नाशिल्लें आतां आमकां गोत्तास म्हळ्यार थोडें थोडें कळटास तुमी सांगता री. थँक्यू सो मच. आनी तशी आमी ट्राय करतास ती अशी तुमकां एंटरटेनमेंट करच्या खातीर. हाय अम्मा. हाय. तर जस्ट आता घरकडे आयलो भूक लागल्या म्हाका आता पळय अम्मान कसन कसन केला पळय चपाती काराते रंदे पोडनी वडी मसुरी रंदे आणि शीत लायक कोण जेवी आमी आणि आंबुडचे मग तेज पत्ता कसन सांगचे. तेजपत्ता घे ना आम्ही तेजपत्ता म्हणचे ना तेज पत्ता म्हणत म्हाका आजी कळलेले ताकाच ना तिक्की पल्लू म्हणजे तिके पल्लू हंग म्हळ्यार आम्ही बॉम्बेन राबून तेज पल्लू म्हणचा स्टार्ट केला. तर तुम्ही आजी कमेंट केला ताजे खातीर अम्माक निमगे ती गोतच की ना निमगुया येदोळ ते तिगेले असना तोंडा दाखोवन असना तिक्की पल्लो आयकनी तेज पल्लो आयकला म्हळ्यार आमगेले नेबर्स आनी पुरा पंजाबी आसा महाराष्ट्रान असत ना तर तांणी तेज पत्ता म्हणटा ती ताजे खातीर आमी तेज पत्ताची म्हणचे. तर तिक्की पडलो आत्ता म्हाका कळलें आनी अम्मा काही गोत असेल की ती म्हाका ती विसरलेली. थँक्यू सो मच. तुम्ही आमकां सांगता ते कसं कसं आमकां गोत ना. छान असताना ते टिके पडलो म्हणचे हांगा ते टिके पडलो म्हणटा म्हणून म्हाका गोत ना तेज पत्ता हय तेचे. आता तू म्हणटा म्हाका उडकास जाल्लो पडलो तिवे विसरलेली म्हळ्यार बॉम्बे गांवांत दाखोवन मागीर बॉम्बे येयलेली न्हय सांगता तेज पत्ता त्यांची तेज पत्ताची जाल्ली आमगेल हांगा. आमगेल म्हळ्यार कोंकणी आमी जे भास उलयता ती हे पुरा बॉम्बे स्टाईल कोंकणी आमगेली. थोडे ते झाडार नाको न्हू हाणटार ते पल्लो तो सुकून दवरका म्हणून म्हणटा आशिल्ली ती. आतां कळ्ळी ते म्हाका हो पल्लो म्हणून हाण म्हणटा आनी उडकास आयलो म्हाका. कोंकणी व्लॉग हांव जेन्ना कोण स्टार्ट केला ना म्हळ्यार आमकां पुरा कळटस थोडें कसन विसरलेली ते पुरो आमकां आतां उडगास येता. चलो आता हांव जेवण घेता जाल्यार आनी जेवताना आम्ही लायक करून व्लॉग पळयत आशिल्ली आनी तिगेलो एक्सप्रेशन पळयत आशिल्ली मस्त आसतली पळय आमगे बॉम्बे भास पळोवन ती कस गंमत जाता आशिल्ली तिका पळय न्हय कशी आमगेले गंमत. तुमगेले इतलो तुमी उलोवचे तुमकां कसं म्हणून करता ते मोठो पळय ऍक्च्युली म्हाका ते कळलं आम्मान जस्ट आतां सांगलें की न्हय आमचे गेले तांते म्हणचे आनी मोठो कन्नडांत म्हणचे गे ताजे खातीर हांवें कन्फ्यूज जालो अरे ह्या कसं म्हणलें शुभदान म्हणलें ते करेक्ट पळय न्हय तर आमचे गेले तांते म्हणटात आनी मोठो कन्नडांत म्हणटात गे. पुढे गांव वता आशिल्लो ते अंगडी मोठो म्हणून म्हणचे आशिल्ले अंगडी विकून दवरता आशिल्ली न्हय तशें तुका ते करता म्हणजे गिराक पुरो येत आशिल्ले आनी तांणी मागीर मोठो जावं तेंचे आलोचन करून मोठो. शुभदा यू आर रायट. बाय सरला घरा दाखोवन आता हांव वता आसा RCT मॉलाक म्हळ्यार ते आमी रात्री डिनर करच्या वता आसा तिगे ल्हान आनी आम्हाला एनिवर्सरी न्हय ताजे खातीर आमी डिनर करच्या वता आसा ती. शुभदा तावळी चमकला तेगे अम्मालो टू कसन की शॉपिंग करचे आशिल्ली. आतां सीधा आमी वचा आतां RCT मॉलांतू हांगा RCT मॉला पावला. आतां पार्किंग करता वच्चो न्हू मागीर शुभदाक फोन करता खंय आस करूं तर हांव पार्क केल्ले तांणी आतां पपटेट्सा बैसले गे. तर आतां सीधा पपटेट्सा वचा आनी डिनर करया. तांकां टेबल मेळ्ळा गे तर हांव लेट जालो हांगा दाखोवन एंट्री करया आनी सीधा भितर वचा. सेक्युरिटी चेक जाले आतां सीधा कोर्टयार्डा वचा. आतां म्हाका गोतना कोर्टयार्ड खंय आसा हांगा खंय कितें आसा भितर पळोवंक आतां खंय आसा. आतां शुभदान कसन शॉपिंग केला गोतना तिने कसन की सांगता आशिल्ली ती शॉपिंग करता करून न्हू. आतां पळयात एक निमगे वचून न्हू कसन शॉपिंग केल्ली करून तिणें गांवांत कशी सिटी मॉल आसा सेम तशींची RCT मॉल हे कोर्टयार्ड सोदी खंय करून सुपर हांगा कार्निवल स्टार्ट हे चेडू हांगा तरी गेम्स आनी पुरो आसता म्हाका दिसता सांजचे वेळ हांगा RCT कार्निवल तो शो आशिल्लो दिसता. आतां पुरो सरले हांगा आतां वच्चा आतां म्हाका कोर्टयार्ड आतां सोदूं खंय वच करूं गोतना. तर हांगाय कसन की इव्हेंट आशिल्लो दिसता पुरो सरली दिसता. कार्निवल हांगा कसन की चाल आशिल्लें आतां पपटेट्स होते येद्राका आसा. चलो आतां सीधा वचा आमी मिस केलें नाजाल्यार
कार्निवल दाखयत असेल हांगा चलो येद्रा का पपटेट्स आसा पपटेट्स वचा आमी हांगा पावल्यांदी आनी हांगा आयल्यांदी आनी जस्ट आमी आतां ऑर्डर दितली एक नंबर एम्बियन्स फुल धमाल करता सदी मायरी माव हांगा बसल्या आणि फुल धमाल आता ऑर्डर दिया आपण आम्ही शॉपिंग केलं कसं केलं कसं शॉपिंग कुर्तीज टॉप्स गमत झाले आमकां शॉपिंग एका स्टोरान आमकां टाइम लागले विंगड काही वचूंक मेळ्ळी म्हाका वाण घेवच्या वचची थँक घेवचें जायनी किती रांनी एक संडे वेट कर आता फटाफट आता आमी ऑर्डर दितात हांगा हांव एक पेपर ब्लास्टेड पनीर अँड मशरूम फ्रेंच फ्राईज आनी काही आलोचन करतात तो हांगा फ्रेंच फ्राईज आयले हांगा भायर दिन तूं फ्रेंच फ्रायज दितात तो उनो फ्रेंच फ्राईज आता खाता ते हें कसं लागलं तू मॅन्ड्रिन मोयतो मँडेन मोहितो मॅन्ड्रिन मँडरीन म्हणल्यार भितर कसं म्हणटाचे तें म्हाकोत ना मॅन्ड्रिन मोयतो म्हणटात मँडरीन मोहितो ओके काढा नाही जाल्यार फेंड वता तू गॅस ना तू बरफ पेपर प्लास्टेड पनीर आयला एक नंबर खावन पळो चावचो लायट असतो लायट येताले सुपर चलो फटाफट खाव्या आता तो उन्हा मनचा असो पडला बोटान लायक करून उगड्या फ्राईड नूडल्स असं पळय ह्या पनीर रांदे सॉलिड आशिल्ल्या चटपटा आशिल्ल्या मस्त लायक आशिल्ल्या हला लायक आसना हय. मेगेल फेवरेट टायप कशी आहे टेस्ट सूप बार टेस्टी असो सूप लायक आसना आनीक एक स्टार्टर आयला हांगा मशरूम चिली ऑयस्टर सॉस केक मशरूम चिली इन ऑयस्टर सॉस तो वेज फ्राईड राईस आयला आणि एक ऑर्डर येवच्या बाकी असं हाका नूडल्स पळत म्हणून भूक लागतं समजा हाका आमचे गेल्यार आळांब्या सॉंग म्हणटात हाका नूडल्स आयला शेवई मागीर सकाळची शेवय पडणं घालच्या या रात्रीच्या होय सकाळची शेवई विंगडी रात्रीची शेवई विंगड सुपर गायन डोळू व्हॉट इज गायंदोळ त्या या ना अर्थवम अशी 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 जास्त अशी अशी वय अर्थवम ब्राऊन ब्राऊन कलर तू एकली खाताना साहेब पुरा सांगू नको हांव सांगिल नाही तुम्ही स्टार्ट केला दोघांनी तर आमगे जस्ट आता जेवण आणि पुरा जाल्ले आता वच्चे घरकडे हांगा पपटेट्स आयली आमी तर आता बाय सर घरकडे हांगा पुरा बंद जाली यार या पुरा पडा इकडे जावचं आयला होय वचा आता सीधा घरकडे वच्चे जाल्ले आमगेले लायक करून डिनर आमी पार्किंग वता सदी मॉल पुरा बंद जाला हांगा मी क्लोजिंग करून वता आज मेगेल संडे फंडे जाला एकदम सकाळ गंमत जाला वय लायक कोण ब्रेकफास्ट जाल्ले लायक कोण डिनर जाल्ले आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट विसरल तू कसं नाही शॉपिंग होय आज ही लायक कोण कप्पन काढल्या मेळ गेली ओके ना तुगेल गाणी हा मेगा स्वतःला कापण काढला होय, काय like असेल शॉपिंग आण तू होय, हा. नेक्स्ट संडे करूया होय ताची खातीर हांव येनी भारी बदल तसं हो हांगा लायक कोण डिस्को बिस्को चालू आसा नेक्स्ट टाइम आम्ही सोशल लावचा नाका बा चलो आता सीधा घरकडे होता ती नाजाल्यार पावस येता पावस येवची पुढे घरकडे वचून पावया घरकडे आयली आमगेल ॲज युजल आमगेल अड्डान तू आमगेल होय. किचन आमगेल किचन मला सकाळ दाखवून आज हांगा रांदप जायनी आज आमगेल किचन ऑन जायनी ताचे खातीर आईचे गॅस वरले आज संडे फंडे सॉलिड फंडे आशिल्ले मजा केल्ले सो आज एनिवर्सरी स्पेशल होय आमगेल Vlog. नाही आमगेल नाही आमगेल नाही मम्मी डॅडीला होय थँक्यू पुरो जण मस्त लायक कमेंट केला कोण की अज्युम केलेलं की आमगेल एनिवर्सरी होय, 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 आम्हाला होय. उडकाच येणं कोण आहे पण कमेंट हा नाव वाजिले थँक्यू तुमगेले मला ब्लेसिंग्स आमकां पावले थँक्यू सो मच आणि थँक्यू तुम्ही इतले इन्व्हॉल्वमेंट दाखयता आमगेल ब्लॉगान तू आणि पुरा एन्जॉय करता आमकां वी ऑल भारी. आर एन्जॉयिंग आवर फॅमिलीज आर एन्जॉयिंग होय हांव पळयत आसा एक एक तुमगेले इन्वॉल्वमेंट कॉमेंट्स वाजून आमगेले पेरेंट्स हांकां सगळ्यांक खुशी जाता तांगेल रिएक्शन पळयता केन केन म्हळ्यार तांणी असनो आमगेल ब्लॉगान तसनो इन्वॉल्वमेंट जाता आसा ते अरे अशी नाही करचे तशी करचे अशी नाही सांगचे बारकोची जाता आसली म्हाका पळोवन उल्लोची पळोवन तांकां हसू येता तुमकां कशी हसू येता तशी तांकां हसू येता जाल्ले आमगेल टायम जाल्ले तर आमी आतां क्लोजिंग करचे आमगेले शटर डाऊन करचे आसा तर 8 मिनिट बाकी आसा आज आमी चिक्की वगेल क्लोजिंग वय करूं वय आज संडे न्हय ताचे खातीर आता आमी आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता ती तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयलो प्लीज लायक शेअर सबस्क्राईब करा ती आज हांव एक नवे वर्ड शिकले कसं नाही मशरूमाचे नाव फण्णा उपकरी नाही मागीर डॅडीन सांगील कसन की नाव मशरूम आळंबे हा मशरूम तू कोणता असेल मशरूम ना. अय्यो मग तुम्ही ते हॉटलान तू म्हणता ना हांव आलोचन करते ह्या कसं म्हणतात
मागीर म्हाका कळ्ळें त्या मशरुमाक म्हणटासत म्हणून होय छे हांव की निमगू विचारसिली का कळ्ळें मशरुमाक आळंबे म्हण हाके गम्मत जाला म्हाका एवरीडे एक क्वेश्चन घालचे क्विजा म्हणके होय लायक ना म्हाका म्हाका गम्मत जाता एक न्यू वर्ड शिकतात. मेगेले ब्रेनान ऍड जाता होय होय कंट्रोल सी ते कॉपी पेस्ट रे होय त्यांची तुमगे कमेंट देखून हांगा कॉपी जातास होय मागीर हांव पेस्ट करता तू ओके आनी चड उलयल्यार हांव तुका पेस्ट करता ह्या बेळा हांगा अरे हॅलो हांव ब्लॉग एंड कोण जालना तू वापस कसला कंटेंट ओके चलो आता मी व्हिडिओ एंड करता ते हांगाची तुमको परत जणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयला प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब करा and don't forget to follow Konkini Couple. बाय टेक केअर